अंदू पावस उणो पडिल्ल्यान शेतकऱ्यांक व्हड प्रमाणात लुकसाण जाला। हे फाटभुंयेर संबंधित खात्याक लुकसाण जाल्ल्या शेतांचे सर्वेक्षण करपाचो आदेश दिला, तशेंच परिपत्रक लेगीत जारी केला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। अहवाल मेळ्ळे उपरांत लुकसाण भरपाय दिवपाचें वा ना हाचेर उलोवप जातलें। गरज आसल्यारूच लुकसाण भरपाय दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। मांडवी न्हंयच्या प्रदूषणाच्या प्रस्नाचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान महत्वाची भूमिका घेतल्या। न्यायालयान अमिकस क्युरी हांकां गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निमण्या अहवालाचो अभ्यास करून गरजेच्यो सुचोवण्यो सादर करपाचे निर्देश दिल्या। सांताक्रूज मतदारसंघाचेर भाजपाचो झेंडो हुबतलो असो खर दावो मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केला। कितलींशींच वर्सां भाजपाक हो मतदार जिखूंक मेळूंक नासलो, तरी हे खेपे भाजपाचो उमेदवार वेंचून येतलो आनी सांताक्रूजकारांक भाजपाचो आमदार मेळटलो असो विश्वास मंत्री बाबूशान उक्तायला। गोंय सरकार आयटीआयत सुदारणा करपा खातीर 180 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली। कुशळटाय विकास खाला 10 वर्सां परस चड काळ कंत्राटी पद्दतीन काम करपी कर्मचाऱ्यांक सरकारी नोकऱ्यांनी कायम स्वरुपी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें। पुराय गोंयांत बुधवार सावन एआय ट्रॅफिक कॅमेरा सिग्नल चालीक लायला। सुरवेक 26 सुवातींचेर हे एआय कॅमेरे सुरू केल्या। 15 जुलय सावन एआय कॅमेरे सिग्नल सुरू जातली अशें येरादारी खात्यान कळीत केल्लें। येरादारी नेम मोडल्यार ऑटोमॅटीक ई चलन जारी करतले अशें कळटा। गोंयांत सक्तीचे केल्ले E20 पेट्रोला आड आम आदमी पक्षान जागृताय मोहीम सुरू केली। आपाचे मुखेली वाल्मिकी नायक आनी उपाध्यक्ष संदेश तेलीकर देसाय हांणी गोंयकारांक stopE20petrol.com ह्या संकेतथळार वचून प्रधानमंत्र्याक धाडपी पत्राचेर सायन करपाचें आवाहन केलें। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। कोंकण रेल्वे पुलिसांनी घोडे वखदां बाळगिल्ल्या प्रकरणांत उत्तर प्रदेशांतल्या 20 वर्सांच्या दुबावीत अमन शिकरवार हाका अटक केली। ताचे कडल्यान 37,900 रुपयांचो 379 ग्राम गांजो जप्त केला। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। वास्कोच्या नव्या नुस्तें बाजारात ड्रोनाच्या प्रस्नाचेर आमदार कृष्ण साळकारान स्पश्टीकरण दिलां। दर एका नव्या प्रकल्पाक सुरवातेक कांय अडचणी येतात अशें सांगून फुडल्या 15 दिसांनी ड्रेनेजीचो प्रस्न पुरायपणान सुटावो जातलो असो विश्वास तांणी उक्तायलो। भौशीक प्रकल्पांचेर राजकारण जावचें न्हय अशेंय आमदारान आवाहन केलें। बालरथ बसी बंद पडपाच्या घडणुका वयल्यान NSUI गोवाचो सरचिटणीस ऋषभ फळदेसायान सरकाराचेर टिका केल्या। सगळ्या बालरथ बसींची बेगोबेग सुरक्षा आनी फिटनेस ऑडिट करपाची मागणी केल्या। 2 वर्सां पयलीं कुंकळे युनायटेड हायस्कुलाच्या बसीक जाल्ल्या अपघाता उपरांत NSUIन हुस्को उक्तायल्लो। गोंयांतल्या ड्रग्स प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान महत्वाचो निर्णय घेतला। 11.203 ग्राम कोकेन प्रकरणात अटक केल्ल्या आरोपीक दिल्लो जामीन आदेश उच्च न्यायालयान रद्द केला।
पूण आरोपीच्या स्वातंत्र्याचेर खर अटी घालून ही सुटका तिगोवन दवरल्या. शेताचे आधुनिकीकरण करपा खातीर ड्रोन तंत्रगिन्यानाचो चड प्रभावी उपेग जावचो हे खातीर राज्य सरकारान पावलां उबारल्या. ड्रोनाच्या आदारान कीटकनाशकांचो फवारो मारप, बियो पेरप तशेंच पिकाचेर नदर दवरपाक मेळटली. ही कामां अचूक आनी उण्या खर्चात जातली अशी माहिती कृषी खात्याचे उपसंचालक प्रसन्ना गोवेकरान दिली. कुंकळ्ळी बंडातल्या 16 शूर चिफ्टन्सांक समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी स्वतंत्र सैनिकांनी आर्गां ओंपली. ह्या स्मारकाक सरकारान फावो असो निधी दिवचो अशी मागणी तांणी केली. ह्या वेळार गोंय स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय, कुंकळ्ळी चिफ्टन स्मारक ट्रस्टाचे अध्यक्ष ऑस्कर मार्टिन्स आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पणजी नगरपालिकेन पणजी शारांतल्या बेघर, निराधार आनी भिकारी लोकांक बेगोबेग मजत दिवपा खातीर खाशेली हेल्पलायन सुरू केल्या. अशे लोक मेळ्ळे जाल्यार नागरिकांक 9403687460 ह्या नंबराचेर फोन वा व्हॉट्सॲप करपाचो उलो मारला. म्हादय अभयारण्यातल्या जळवणे घसघशार परवानगे बगर प्रवेश केल्ल्या कर्नाटकातल्या 5 विद्यार्थ्यांची रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी सुखरूप सुटका केली. कर्नाटकाच्या पारवड वाठारांतल्यान प्रवेश केले उपरांत हे विद्यार्थी रानात वाट चुकले. सोद मोहीम राबयत रान खात्यान त्या विद्यार्थ्यांक भायर काढले. मात वन्यजीव संरक्षण नेमांचे उल्लंघन केल्ल्यान 5 विद्यार्थी आड गुन्यांव नोंद केला. गोंयांत कांय दीस उटंगराचो पावस पडले उपरांत फाटले कांय दीस जाल्या पावसान विसव घेतला. 16 ते 21 जुलय मेरेन राज्यांत मध्यम गतीचो पावस पडटलो आनी कांय वाठारांनी ढगाळ वातावरण आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मडगावच्या कोकण रेल्वे स्टेशनांच्या वाठारांतल्यान चोरयेक गेल्ले दुचाकी प्रकरणात मडगाव पुलिसांनी कारवाय केल्या. पुलिसांनी एका दुबाविताक कोल्हापुरांतल्यान अटक केल्या. प्रवीण अधिकुमार गिरनल अशें अटक केल्ले दुबाविताचे नाव आसून तो 36 वर्सां पिरायेचो आसा. दक्षिण गोंयच्या कमनीदादीच्या इतिहासीक इमारतीच्या नूतनीकरणाच्या कामाक निमणे सुरवात जाली. सुमार 3 कोटी रुपया खर्च करून इमारतीचे नूतनीकरण जातले. तशेंच इमारतीचे इतिहासीक स्वरूप कायम दवरून तिका नवसंजीवनी दितले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. सांखळे पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाचेर नगरसेविका अंजना अर्जुन कामत हांची बिनविरोध निवड जाल्या. ह्या वेळार बाजारांतले 9 नगरसेवक हजर आशिल्ले. ह्या पदा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सगळ्या नगरसेवकांची बसका घेवन अंजना हांच्या नावाची घोशणा केली. मुळगाव शिवोलकर वाड्यावयल्या रस्त्याचेर कार आनी 2 मोटारसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी जाले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मोटारसायकलीक धपको दिले उपरांत कारीचो लायटीच्या खांब्याक धपको बसलो. ह्या अपघातात 2 साण भुरगीं सुखरूप वाटावली.
कासावले जुबिली हॉला लागसारचो रस्तो एक्सिडंट प्रोन झोन जाला। नवो हॉटमिक्स रस्तो जाले उपरांत मडगावच्या दिकेन वचपी चडश्यो गाडयो ह्या रस्त्याचो वापर करता। हे सुवातेर झाडां वाडिल्ल्यान मुखावयल्यान येवपी गाडयो दिसना, तशेंच रस्त्याचेर देंवती आशिल्ल्यान अपघाताचो धोको वाडला। भौशीक बांदकाम खात्यान सुवातेची पळोवणी करून सुरक्षेचे उपाय चालीक लावचे अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या। फाटल्या सुमार 15 दिसांच्यान दिवचलच्या बोड्डे वाठारांत उदकाची नाशाडी चालू आसा। भर रस्त्याचेर उदकाचे पायपलायनीक गळटी लागल्या। पायपलायनीक लिकेज जाल्ल्यान दर दिसा शेकड्यांनी लिटर उदक व्हांवून ताची नाशाडी जाता। मेगा प्रकल्पा आड कारापूरच्या लोकांनी दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर केल्ले आंदोलन म्हळ्यार गोंयची बदनामी आनी ताचे फाटल्यान राजकारण आसा। हे भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हांणी केल्ले वक्तव्य म्हळ्यार कारापूरकारांच्यो भावना दुखोवपाचो यत्न आसा, अशें गोवा फॉरवर्डाचे म्हणयारे राजेश कळंगुटकर हांणी म्हणलां। होर्मुजात जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत अस्तंत आशियांत मॅरिटायम सेक्युरिटीचे सुरक्षेविशीं हुस्को वाडत आशिल्ल्यान केंद्रीय बंदरां, जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी सी फेरर फर्स्ट असो उपक्रम सुरू केला। तांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर सरकारान प्रतिसाद दिवचे अशेंय मंत्र्यान मागलां। उत्तराखंडाच्या बद्रीनाथ देवळात जाल्ल्या देणगी घोटाळ्याच्या फाटभुंयेर एसआयटी पंगड बद्रीनाथ देवळात सोद घेवपा खातीर पावलो। 22 जून आनी 25 जून ह्या तारखेच्यो सीसीटीव्ही फुटेजी तांणी एकठांय केल्यात। फाटल्या घडणुका आदी डिलीट केल्ले फुटेज मेळोवपाचे यत्न सध्या सुरू आसात। फुटेजीत दिशिल्ल्या दुबावीत आरोपींचेर सध्या एसआयटी पंगड लक्ष दवरून आसा। ओडिशा पुरीत जावपी वर्सुकी रथयात्रे खातीर भक्त सज्ज जाल्ले आसात। वर्सुकी रथयात्रा खातीर रथ नाचोवपाक भावीक तयार आसात आनी मेगा कार्यावळ सुरळीत जावपा खातीर ओडिशा सरकारान फावो ते बंदोबस्तूय केल्ले आसा। भारतांतले विंगड विंगड भागांतले भावीक बिरेस्तारा रथ नाचोवपा खातीर हजर आसतले।